भाई रमाकांत खलप, आमचे युवा काँग्रेसीचे व्हाईस प्रेसिडेंट बाबू विवेक सिल्वा आणि आमचे NSUI चे गोयचे अध्यक्ष बाब नौशाद, फाटले 2 आठवडे जो विषय गाजता कॅश फॉर जॉब स्कीम, हातून एव्हरी डे एक नवी स्टोरी भायर सरता. आम्ही आता गेल्ले 2 आठवडे पहिले विविध जाग्याचेर गोंयांत एकूच मतदारसंघांनी प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान एक कंप्लेंट फायल जातात. लोक इल्ले इल्ले करून भायर सरपाक लागले, काही लोकांक अरेस्ट जाले. आणि हे सगळे जर आम्ही पळयत जाल्यार जशें आमी फाटल्या शुक्रारा जी आमची पत्रकार परिशद जाली तातूंत आमी मुख्यमंत्र्याचो रोल, इतर बाकी सगळे मंत्र्यांचो रोल, बीजेपीच्या आमदारांचो रोल आणि बीजेपीचे ऑफिस बेररांचो रोल हो म्हाका दिसता आमी मुखार हाडलो. आणि आम्ही एक गोष्ट स्पष्ट केली की हे सगळे जाता कित्याक. हे सगळे जाता कित्याक आज गोंयचो जो युवा आसा, गोंयची जी जनता आसा, ताका क्लॅरिटी ना की बाबा जॉब जे येतले किंवा वेकन्सी ज्यो आसा त्यो कश्यो एप्लाय करप, आमकां न्याय खंयच्यान मेळटलो हे आज गोंयच्या जनतेक क्लियर. 2022चे इलेक्शन जे जाले तातूंत काँग्रेस पक्षाच्या मॅनिफेस्टोन आमी सांगिल्ले की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर सगळ्यो नोकर भरती जातल्यो. ते हे सरकार ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री अजूनही तोंड उगडना किंवा ताचेर क्लॅरिटी ना की बाबा डिपार्टमेंट वायज नोकर भरती जावची ना, बट स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जातली. आणि तो कित्याक उलयता? तो क्लॅरिटी मुख्यमंत्री हाचेर क्लॅरिटी दिना कित्याक ताचे फुल रॅकेट, ताचे हे सगळे ऑफिस बेरर, ताचे हे मंत्री, ताचे आमदार आज गोंयच्या युवकांचे जीवनाकडे, भविष्याकडे खेळटात. पैसे घेऊन नोकऱ्यो दिवपाक मेळपाक जाय म्हणून हे करना. आज जे महिला जितल्यो अरेस्ट जाल्या तांचे खंय ना जाल्यार खंय संबंध आज बीजेपी कडेन डायरेक्ट लिंक दिसली पडटा. फाटली जी अरेस्ट झाली ती तर तांची ऑफिस बेरर आशिल्ली. मागीर आता ते येऊन क्लॅरिफिकेशन दिता की ना ती आमची मेंबर आता नाशिल्ली, आमची मेंबर पयली आशिल्ली, पण आशिल्ली मरे. तो कितें अशें कांड जालें की मागीर म्हणप की ना तो आता नाशिल्लो, पयली आशिल्लो. आम्ही डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिसाक आम्ही तक्रार दिल्ली. आम्ही तातूंत डिमांड केल्लो की हातून हाय लेवल लोक आसा, हातून मंत्री, मुख्यमंत्री, बाकीचे इतर बीजेपी पक्षाचे अधिकारी इन्वॉल्व आसा. सो हातून फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आम्ही डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल SIT फॉर्म जावपाक जाय, ताच्या मार्फत ते इन्क्वायरी जावपाक जाय. ताचेर अजून काय ना. आम्ही सरकाराकडे डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर, ताचेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना. काल आम्ही तुमच्या मीडियाच्या माध्यमांतल्यान आम्ही पळयलें की मडगांवां एक जे स्कूल जातून नोकर भरती जाल्यो, ज्यो सर्टिफिकेट थंय लायल्या त्यो सगळ्यो फेक. आणि ते लिंक खंय वता? ते लिंक परत बीजेपीच्या मायनॉरिटी सेल चेअरमॅनाकडे वता. सो हाच्या वयल्यान पिक्चर क्लियर जाता की गेल्ली 12 वर्सां हे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयच्या युवकाकडे, जीवनाकडे खेळटा आणि हे पैसे घेऊन जॉब विकता. आम्ही या सरकाराक, गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक या आठवड्या मेरेन, सोमार मेरेन जर तर हे सरकार, जर तर आम्ही जो डिमांड केल्लो
की हाची इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान घराघरांनी वाड्यांनी हे आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले. कित्याक हो प्रश्न आज प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. आज प्रत्येक गोंयकार नोकरेक लागून तळमळटा. गोंय राज्य ह्या सरकारान पयल्या स्थानार व्हरून दवरिल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आज गोंयच्या युवकांक जॉब ना. आशिल्ले ट्रेडिशनल धंदे तुम्ही बंद केले. आशिल्ले गोंयकाराचे धंदे तुम्ही काबार करपाक सोदतात आणि तुम्ही हे सनबर्न हे जुगार हे गोंयान हाडून गोंयचे कल्चर गोंयची आयडेंटिटी काबार करपाक सोदतात. फाटल्या तेंपार जेन्ना आमी आयबीपीचो प्रोजेक्टाच्या अंडर जाका डेल्गिनाच्या प्रोजेक्टाक जे अप्रुवल दिल्ले धारगळे ते मॅसिव्ह हिल कटिंग जे जाल्ले त्याच जाग्याचेर तो आज थंय सनबर्न व्हरता आणि तो जाहीर प्रमाणे थंय ताचे सेल तिकीट सेल करता आणि हे सरकार दोळ्याक दाबून आसा. पण हे सरकार हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार खंयच्या डायरेक्शनान वता. दिस इज डायरेक्शनलेस. जेन्ना आमी आसगांवचो घराचो जेन्ना मुद्दो उठयल्लो पुजा शर्मा केस जेन्ना आमी विरोधी पक्ष फुडारी आमचे आदले केंद्रीय मंत्री आमचो आमदार आमी थंय वचून जेन्ना सरकाराचेर दबाव हाडिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्री राती ते पावसान भिजत आयिल्लो. याद करात. कितें जाणिल्लें ते घर जे मोडलां ते आपूण सरकाराच्या पयशान बांदून घेतलो. आमी विचारिल्ले खंयच्या प्रोविजन अंडर तूं ते बांदतलो. आनी तशें सेम ताणें पयर स्टेटमेंट केला. आम्ही सांगितले की या लोकांनी जे बाबडे गरीब लोकांनी सामान्य मनशांनी कोणे भांगरा रीण ठेवल्या कोणे कोणाकडे पैसे मागून घेतले आणि जे तुमका दिल्या या पैशांची सेक्युरिटी कितें तर तो सांगता ते अरेस्ट केला खंय तांचे आपण एसेट खंय टेक ओव्हर करतलो आणि खंय पैसे दिले. अरे कितें उलयता तूं. मुख्यमंत्र्याक कायदो समजता आणि मुख्यमंत्र्याक असले स्टेटमेंट दिवपाक तांची लायकी कळटा. अंडर विच प्रोविजन अंडर खंयच्या कायद्याप्रमाणे तू ते जागे ताचे अटॅच करून ते रिकवर करून दितलो. अरे पैसे तुम्ही घेतिल्ले. पैसे तुझ्या मंत्र्यांनी घेतिल्ले. पैसे तुझ्या ऑफिस बेअरांनी घेतिल्ले. तांचे जागे सांग वीक आणि ते पैसे लोकांचे फारीक कर म्हणून. तू गोयच्या जनतेक दिशाभूल करू नका. लोक बाबडे आशिल्ले रावतले की मुख्यमंत्र्यांनी सांगला ताचे एसेट अटॅच करतलो आणि विकतलो. अरे कायदोच ना तसो. लोकांक गोयच्या जनतेक फोटो नका. तू स्पष्टपणान सांग की हे जे पयचे लोक आज जे विक्टीम आसा तांचे गरीब लोकांचे पैसे जे गेले हांची सेक्युरिटी कितें. तुम्ही व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवता मरे. तुम्ही वचत ते प्रॉपर्टी घेता. तुम्ही वता त्या देवळांनी वचून भांगरा दान करता. आजो तुमचे कडेन भरपूर आहा. सांगा आमच्या पॉलिसातले पैसे आम्ही परत त्यांना फारीक करतले म्हणून. कित्याक तुझ्या सरकार हे असताना तुझ्या या 12 वर्षाच्या सरकारच्या टायमार हे सगळे नोकर भरती विकिल्ले असतात. फेक आश्वासना घेऊ नका. लोक आशीन रावतात. फुडल्या सुवातेर मागता आमचे विरोधी पक्ष फुडारी तुमकां संबोधीत करतले आणि टेक क्वेश्चन. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकरान ब्रीफली सांगला आणि म्हाका याद जाता जेन्ना हो मुद्दो आमी रेज्ड इट इन द असेंब्ली एज वेल several times during demands that jobs are being sold across most of the departments. Now what is the future of the youth? What should the parents do? कित्याक आज सगळ्यांक पेरंट्सांक दिसता की आपलो भुरगो बरो ग्रॅज्युएट जावचो जाता ते भाशेन तांकां बरें एड्युकेशन दिता. गोंयकारांक म्हाका दिसता आज खंय ना खंय जागे जावपाचो वेळ आयिल्लो आसा. बिकॉज if you look at this current dispensation headed by the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, there seems to be no vision, to basically no direction with regards to the unemployment issue.
The unemployment issue is something that has been raised time and over again. The certificates that have been given with regards to Goa being the highest unemployed state, given by the double engine Sarkar, given by CMI, given by Niti Aayog, is this purposely been done so that this cash for job scam like situation is adopted by, or this model has been adopted by this government? It is shocking to see the silence of the Chief Minister with regards to the demand that the Congress party has put forward with inquiry of headed by a retired High Court judge. Ada e job scam padmota when there is 8 people being arrested, almost 19 complaints, आणि म्हाका तरी आमका विश्वास हा की this is there will be thousands of people who have given money to this government. How is this? What is the modus operandi of this? How can we trust the police that there will be a thorough investigation when it is being headed by the Chief Minister? What type of justice will Goans get? Anik, we have seen some people complimenting MLAs complimenting that no jobs are being given free, being given on merit. There are audios also being out of MLAs asking for bribes. Why are not saying anything on that? So, आज मला होईन दिसता की this government has become like a circus. इतले जोकर प्रत्येक मंत्री मुख्यमंत्री झालेले असा जायते भाषेन लुटता आणि there is no end to this. People, we demanded that the people have to come forward and complain in large numbers. We will support you. Today, one LDC job is being sold at 10 lakhs, 8 lakhs. DYSP was being sold, I believe, at 50 lakhs, 45 lakhs. What are you promoting? Is this the Goan culture? BJP was said to be a party with a difference. Is this the difference with your land dealings? आमची संस्कृती परंपरा वाट लावपाक हे कसिनो हाडटा, कसली फेस्टिवल हाडटा, ड्रग्स प्रमोट जाता. And with all this, where are we heading? There is absolutely a failure in the administration. प्रत्येक दिसाक one document is coming out. Yesterday, fake degrees have been circulated, been attached. So this cartel, I call it a cartel because this racket is wide. No doubt that we will definitely grill them in the assembly, but before that, the Chief Minister needs to come clean, he needs to answer because there are links pointed to all of them. खास करून जे बीजेपीचे ऑफिस बेरर आहात, there are links proved, there are audios, people coming out. The only way that the people will get justice, and J Staff Selection Commission, time and over again, every assembly session, there are amendments, extensions. If you look at the amount of time that they say that it has been extended for the last 1 month, 2 months, last assembly session also it was extended. For what is this? What was the reason for Staff Selection Commission? What was the need for having Staff Selection Commission? It was said that people would get jobs on merits. Now the parents are worried. What is the criteria? Cash is the criteria, seems to be the only agenda for getting jobs. Meritor, and you look at the administration that is expected. First of all, there is a failure in the last 12 years in administration. Mukail jenna ya burgyan jo hawaldar examik 25 marks padta or the constable examik and PSI 95 marks padta. This has been proved. It has been alleged by Babush Monsarat itself
that there was a PWD scam and crores of rupees was been exchanged. What happened to that? Where are we heading? And these type of people, if they head our administration and government offices, what is the future? What is the waiting period? That is the reason why corruption has been increasing. They have no other option. They pay these lakhs of rupees and then afterwards they try to recover it, and that is where rampant corruption happens. It is a very clear-cut thing. You pay 10 lakhs, then he tries to recover that 10 lakhs. How is he supposed to recover the 10 lakhs? Through corruption. And this government is basically promoting corruption, and we, as said by our party president, we demand that there has to be a judicial inquiry by a retired High Court judge. There has to be neutrality. We cannot trust this government. They are government officials, they are party officials, they are silent. These agents that are there in the Bharatiya Janata Party, they are the blue-eyed boys of all these ministers. There is a direct connection, and this has to be probed. आता ते इथले सगळे उलयला सीएम बद्दल आनी जायते पण पयर तेणी एक स्टेटमेंट केला हे जे जॉब स्कॅम आसा पळय ते गोंयाक लागलेली कीड म्हटला तेणी तेचेर हांव रिएक्ट कीड तो दोतोर न्हू कीड लागल्यार कीड कोणान हें करूं जाय साफ करूं जाय कोणान करूं जाय आनी कित्याक लागून कितें दुयेंस कित्याक वाडटा दुयेंस बंद जावपाक जायना रे दुयेंसा जरी तर शेजारी सोयरे सगळे जरी तर सायडी आहाय जाल्यार तें दुयेंस बंद जावपाचें बंद जावचें ना न्हू सो बेसिकली ऑफिस बेरर्स आज when they are involved and then you say they are not part of their BJP party, it is a joke. आणि कीड हाडली कोणाकडे ही आता तर मुख्यमंत्री सांगता की कीड म्हणून आता पयर जेन्ना आमी डीजीपी कडे गेले तेन्ना आमचो आदलो खासदार प्रेस कॉन्फरन्स घेता जॉब स्कॅमा बद्दल उलयता आणि सांगता ते श्रुती प्रभुगांवकर आमचे ऑफिस बेरर आतां न्ही पयलीं मेंबर आशिल्ले आमचे 5 लाख मेंबर आसा कोण कितें हेजेर तो उलयता आता ह्या नरेंद्र सावयकराक हांव याद म्हणजे ताची मातशी कितें जाता बीजेपीच्या लोकांची मरे गजनी जाता त्या कडेन गजनी तांकां याद उरना होच नरेंद्र सावयकार 2012 आपूण इलेक्शन कमिशन कडे कंप्लेन केला म्हणून सांगतालो मरे एक रीट पिटिशन चालू आहा मरे हायकोर्टान रीट पिटिशन नंबर 21 ऑफ 2022 कितें जालें बाबा एडवोकेट नरेंद्र सावयकर रीट पिटिशन 21 ऑफ 2022 कोणे फायल केले तुम्ही गेले मरे किती झाले ते रीट पिटिशनाचे आज तुम्ही करतेर आसा तुम्ही सांगता डबल इंजिन सरकार करा मरे ते आर्ग्यू करा आणि सांगा कोण तो कल्प्रिट सो ही कीड या बीजेपीन हाडली जर मुख्यमंत्री सांगता ही कीड लागल्या म्हणून कीड हाडली तुम्ही बरे ती एलेक्स सिक्वेरान ऑन रेकॉर्ड आसा पळय तुमच्याच मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ताणें बायट दिली आसा तो सांगता की थंय जीएमसीन म्हणतो एक दोतोरान म्हणटा जॉबाक लागून 30 लाख मागले हांव सांगना हे एलेक्स सिक्वेरा सांगता करा ताका इंटरोगेट करा ते कोण दोतोर ताका हाडा बसया मरे विचारा मरे कोणे मागले 30 लाख रुपया पण तुमचेच मंत्री जर तर उलयता डायरेक्ट बाबूस मंचाला हाडा आणि बसया आणि विचारा मरे खंय गेले ते पैसे कोणे दिले ते लोक आज डिफेंडर घेऊन भोवपाक लागले सो ही कीड जी आसा ही ह्याच मुख्यमंत्र्यान ह्याच मुख्यमंत्र्याच्या पार्टीन ही आज गोंयान हाडून गोंयच्या युवकांक लायली आसा तुम्ही म्हणटा की यूथ कन्फ्यूज जातले बट तुम्हीच पीसी घेतलेली फाटल्या तुमच्या आंगड्याचे लोक बसलेले पीसी तुमचे आमदार तांच्यांनी तुमचेच पीसी कॉन्ट्रडिक्ट करपी कमेंट काय मिडियान दिले की ना तशें जालेंच ना तेतूनय लोक कन्फ्यूज जावचे ना काँग्रेसीन चलना कितें म्हणून ना म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर एक्चुली कितें जाता पयर हांवें सांगिल्लें की मिडिया एकूच सायड छापपाक जायना दुसरी सायड छापपाक जाय जालें कितें की आमची पीसी थोड्या मिडियांनी ते हाडलेच ना थोड्या मिडियांनी दुसरी बाजू हाडली सकाळी जेन्ना लोक उठले आनी तेणी फक्त एकूच वर्जन पळयलें लोकांनी म्हाका फोन केलो अरे पण जालें कितें तूं उलयलो कितें
हांवें लोकांक सांगलें मातशें वचा ती लायव्ह आमची आसा. आमचो स्टेटमेंट ह्या सरकारान मिसकोट करून कन्फ्युजन क्रिएट केला. आमच्या पीसीन आज आमचो आमदार हायकोर्टाची पॅटर्न म्हणून गेला नाल्यार तो आज पीसी घासपाचो. आय एम अगेन ऑन रेकॉर्ड. आमी सांगिल्लें की हे फेक डॉक्युमेंट नाल्यार काळांनी पळया म्हणजे जे हांव उलयता ते काळान चॅक करा तुमी. आय एम ऑन रेकॉर्ड. आय सेड that these are आमी जे कागद दाखयले these are the fake documents which are being circulated in the people. So हे fake जे पळय अपॉइंटमेंट लेटर्स आसा हाचेर चौकशी जावपाक जाय म्हणून सांगिल्ली. हांवें थोडे खात्यांची नांवांय सांगिल्ली. थोडे अधिकारी त्यांची नांवां घालून सायन मारल्यार त्यांची नांवां घेतिल्ली. आनी हांवें प्रश्न केल्लो की हे जर तर आज मार्केटान भोंवता जाल्यार ह्या अधिकाऱ्यांनी कंप्लेंट कित्याक फायल करूना FIR हो म्हजो प्रश्न आशिल्लो. लोकांनी शीट फुडें मीठ घालें. मेली बरयल्यो HOD की वचा आनी कंप्लेन करा म्हणून. हांवें प्रेस कॉन्फरन्साक दाखयल्लो कागद आनी त्या मेलीक लायला. हे दोन्ही कंप्लिटली डिफरंट डॉक्युमेंट. सो जर तर तुमच्याकडे हे कागद आशिल्ले दॅट मीन्स यू आर पोजेसिंग विथ दिस फेक डॉक्युमेंट. वाय डिड यू फायल अ FIR? वाय डिड यू गो अँड कंप्लेन? वाय डिड यू वेट टिल काँग्रेस टूक अ प्रेस कॉन्फरन्स? दिस रेझिस अ सिरियस क्वेश्चन. ताच्या उपरांत सगळे उठता सर्टिफिकेट दिवपाक. आणि कोण सर्टिफिकेट दिता रे? यांची लायकी आसा हे विश्वासघात करून पक्ष सोडून लोकांचो विश्वासघात करून मतदारांचो त्या सायडीन गेल्या. आणि जी आता नावां येता पळय मुर्मुगांवची नावां आयली की डायरेक्ट संकल्प आमोणकराक लिंक जाता. ताचे फोटो आहा ताच्या बरोबर. जे श्रुती प्रभू गांवकराचे फोटो जे आयले ते पळया मरे कोण आहा ते ताच्या बरोबर. आमचो खुद्द मंत्री जो विश्वासघात करून त्या सायडीन वचून आज मंत्री जाला अलेक्स सिक्वेरा तोच सांगता मरे तोच दिता स्पश्टीकरण. सो म्हाका दिसता हे मुख्यमंत्र्यान हे बीजेपीन हे डायवर्ट करचे न्ही. वी आर व्हेरी क्लियर. आणि गोंयची जनता ही हुशार आहा. जनतेक कशे बीजेपी हे फटयतात कशे पैसे घेऊन जॉब विकता हे सगळ्यांक खबर आहा. म्हाका दिसता खंय तरी बंद जावपाक जाय. परिवर्तन यात्रा तुम्ही केली, तुम्ही फोक म्हणून केलो आणि लोकांचो तुम्ही फोक म्हणून उडयलो. खंय गेले ते फ्रेंड ऑफ गुड गव्हर्नन्स म्हणून तुम्ही थंय बसून भाशणां ठोकताले मरे खंय गेले? ताणें सांगता तशें पार्टी विथ द डिफरन्स खंय ते डिफरन्स व्हॉट डिफरन्स? आणि तुम्हीच फायल केल्ले रिट पिटिशनाच्या पयलीं म्हाका उत्तर दियात खंय पावला ती केस? ते नरेंद्र सावयकाराक विचार. नरेंद्र सावयकारान हे पिटिशन फायल केल्ले विचार. ताज्या पार्टीन फायल केल्ले पिटिशन विचार ताका कितें जालां काय म्हणटा. भाई मुख्यमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट केलं तुम्ही कायद्याचे तुमकां समोर विचारता. तो म्हणटा की ज्या लोकांक धरल्यात सस्पेक्ट तेंच्यो आमी प्रॉपर्टी घेतले त्यो विकतले आणि लोकांक पयशे फारीक करतले जेंच्यांनी पयशे दिल्या जॉबाक. हे कितें हे स्वप्नान तरी आसा शक्य? खऱ्यांनी सोडून आधी पयलो एक कायदो कर म्हणून अशें शक्य आसता. ते जातले जाल्यार पयलो जांचेर आरोप केल्यार ताचेर केस फायल करची. ती केस तुमी प्रूव्ह करची पडली. त्यानंतर तो दोशी म्हणून थारल्या उपरांत ताका शिक्षा जातली. तो शिक्षा दिवचो अधिकार आसा कोर्टाक. तुमी कशें करतले? सरकार जमीन ताब्यात घेतली. ताका लागून आधी पयलो कायदो हाड आनी तो कायदो कितलो कॉन्स्टिट्युशनली व्हॅलिड आहा ते मागीर पळया. हे हवेचे स्टेटमेंट बरोबर ना. एक हे जे आरोपी जे आतापर्यंत फुडें धरल्यात तांकां इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आतां करूंकूच जाय. कारण हो कॅन्सर कसो सगळ्या गोंयच्या जनतेक खावपाक लागला जॉब्स कॅप्चर. ताका SITची मागणी आमच्या अध्यक्षांनी केल्या ती अत्यंत योग्य अशी आसा. ती केल्या उपरांत कांय वेळा नार्को टेस्ट करचो पडटलो कांय जाणांचो. तरच म्हाका दिसता खरें कितें हें भायर सरतलें. ताका लागून ही जी SIT आसतली ती इंडिपेंडंट आसपाक जाय. तो इंडिपेंडन्स कोणाचो आसूंक जाय. दिस इज बेजीक इश्यू. एक करता आसा आनी एक दोन गोश्टी आनी एक दोन खबरी तुमकां सांगूंक सोदता. एक म्हणजे जितल्यो जमनी गेल्या 10 वर्षांत विकल्यो गेल्यो टू नॉन गोवन. सरकारच्यो जमनी, कंपन्यांच्यो जमनी, प्रायव्हेट जमनी, एकर्स अँड एकर्स जमनी विकल्यो गेल्यो. आणि ज्या मनशान त्यो विकत्यो घेतल्यो
अवघ्या काही दिसा भितर महिन्या भितर त्यो कन्वर्ट जाल्यो आणि म्हणून भुतानी सारखे प्रकल्प आता दिसता पडटा. लेट गव्हर्नमेंट पब्लिश अ व्हाईट पेपर. गोंयची कितली जमीन अशा प्रकारे विकली गेली. कोणे विकणारे कोण आणि विकत घेणारे कोण हे लोकांना कळून. आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणाचेर ही जमनी विकून जे आज गोव्या भायले लोकांक आमी जे हाडटा तो गोंयचो डेमोग्राफीक बॅलन्स जो आसा तो बिबाडपाचो तुमचो प्रयत्न दिसना. गोव्याचें रुपांतर एका व्हडले स्लम ह्या रुपान ते करचे असो हो प्रकार दिसची पडटा आणि साहजिकच मोठो पयशांचो वेव्हार. So first, let the government begin with a white paper about his lands, sold lands, converted, new housing projects approved. कितल्या दिसा भितर सगळे अप्रूव्ह सुरू झाले ते आमकां समजून. त्याच्या फुडें एक पाऊल हांव घालता. मांडवी कॅसिनो हाडून खबर केली वाडली. आता हे कॅसिनो घेऊन हे गोवा सरकार पेडण्यासारख्या स्वातींनी वचून पडटा. Let government make a first statement. No more casinos in Goa. Declare करा. आणि आमकां कॅसिनो नाका म्हणून आतांच आमकां सांगात. सनबर्न सारखे जे पळय कितें हाडपाचें चल्लां ताचे विरुद्ध सगळीकडे विरोध जालो. आतां पेड्यान वचून पडटा. डिक्लेअर करतात करात की नो सनबर्न एनीवेअर इन गोवा. ज्या ज्या सुवातेर करून करतात थंय आमचो विरोध आसतलोच. कॅसिनोकूय आसतलो नाका. कॅसिनो विरोध कित्याक करता? कॅसिनो म्हणजे जुगार. आणि जाणत आहेत की जुगार हे एक व्यसन आसा आणि हे व्यसन आपल्या बरोबर इतर व्यसनां हाडटा. जुगारा बरोबर ड्रग्स येतात. जुगारा बरोबर सगळे इलिगॅलिटी बाकीच्यो आसात इन्क्लुडिंग सेक्स ट्रेड. हे सगळ्यांक भितर येता. सो गोंय इतकें सुंदर गोवा म्हणून जशी तोखणाय केली गेली आणि आजच्या दिसा आम्ही पंडित जवाहरलाल नेहरूंची स्मृती जागयता. जेणे ह्या गोंयच्या बद्दल येते मोठे शब्द बरे काढले. त्या पवित्र भूमीन अशा प्रकारचो व्यवसाय हाडटा आनी तो येता ह्या सरकारच्या मार्फत. म्हणून एक क्लियर स्टेटमेंट करा की नथिंग मोर ऑफ दिस नेचर. आणि कॅझिनो सारखे जे आसात हे आम्ही कालांतरान त्यांना रिन्युअल वगैरे काय दिवचे ना असा ते बंद करून उडयतले आणि गोव्याची पावित्र्य जे आसा ते जपतले असं स्टेटमेंट येता करा. फाटल्या दिसांनी एक्स काँग्रेस मान्य प्रेसिडेंट MLA जो आहा त्याने पक्ष आपण स्वतः पक्ष काढता म्हटला. कलंगूट आज पण गोंया भितर आज जॉब स्कॅम लेट नॉट डायवर्ट टॉपिक. आज कळ्ळें तुका हे पळय तूं सांगता पळय ते शेड्डे तेंचे जाल्यार मागीर मुद्दा उलयता कळी उलयता कळ्ळें न्ही. सो लेट्स नॉट डायवर्ट. आज कोर इश्यू जो आसा तो आज गरीब जनता गोंयचे सामान्य लोकांनी आपली भांगर पयर तुमी पळयला आसलें आमी ती पुलीस कंप्लेंट फायल करपाक गेल्ले ट्रकाचेर थंय एकटो थंय पयलो मरे ताणें सांगलें मुथूट फायनान्सान लोन काडला म्हणून आपूण तो अजूनही इंटरेस्ट भरता. सो ही आज परिस्थिती प्रत्येक गोंयकाराची आहा. हो मुख्यमंत्री पळय सांगता न्ही आमी तांचे एसेट जप्त करून पयशे फारीक करतले तांकां लिगल तूं पयलीं प्रोटेक्शन दी. जे एक कोण विक्टीम आसा पळय तांकां ह्या सरकारान कितें लिगल प्रोटेक्शन दिवनी. तूं पळय कशे लोक भायर सरता ते. पळय कशा संख्येन लोक भायर सरून सांगता की हे पळय आपूण पयशे दिल्ले हाका दिल्ले ताका दिल्ले ह्या जॉबाक दिल्ले. आज प्रत्येक मनीस भिवून आहा मरे कित्याक हे सरकार परत त्याच लोकांच्या फाटल्यान लागतले. सो आज ट्रान्सफर करतले जॉबान कोण. सो पहिली मुख्यमंत्र्याक सांगून तांकां एक कितें लिगल प्रोटेक्शन दिवं कितें प्रोविजन काड. आणि पळय कशे लोक भायर सरता ते. तुमकां दिसता बारीक मनीस भायर सरता तुमकां आपयला DGPन चवकशी खातीर. हांवें DGPक सांगला म्हजो फोन हांव एक राष्ट्रीय पक्षाचो अध्यक्ष केन्नाय आपय हांव रेडी आहा येवपाक आनी म्हजें इंटरोगेशन लायव्ह जावनी म्हणून सांगता. आणि म्हजें जर तूं इंटरोगेशन करता हांवें ताका सांगला जे कोण तुका सांगता पळय ताका आपय मरे. हे 17 to 39A अंडर कितल्यो पळय डिलिंग्यो जाल्यो ताचे फोन जप्त करूया पळोवया कोण कोण आहा ते हातून शामील. एक सादे भुतानीच्या प्रोजेक्टाक तुम्ही आज ते लोकांक ते तळमळटा तेंच्या फाटल्यान लागल्या मरे.
बरोबर तो स्क्रॅप जायना. फाटल्या दिसांनी हे असेंब्लीन सांगताले की एक कंप्लेन जावनी आमी एक्शन खंय ती. आज फूल गोंय पेटला मरे थंय. आज 23 दीस म्हाका जवळपास 20च्या वयर दीस लोक बसल्यात एवरीडे स्ट्रायक हंगर स्ट्रायकार. तरी ह्या सरकाराचे दोळे उक्ते जायना. सो हे फक्त लोकांक दिशाभूल करपाची हांची कामां आणि फक्त गोंयचे जागे गोंयचे जमनी एका सायडीन विकप. गोंयांत मायनिंग बंद पडले तरी एकूय सुसायड जावना तरी आतां जॉब स्किमान सुसायड जाली. ह्या फुडें जॉब स्कॅमान तो सुसायड जालो काय ताजेर प्रेशर आयलो काय ताजेर प्रेशर घातलो की तेणे खंयच्या परिस्थितीन तो सुसायड केलो. आमी मागता कितें की एक स्पेशल SIT हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज हॅज टू हॅपन. कित्याक दिस इज ओनली टीप ऑफ द आयसबर्ग. हो फातर कितलो भितर खंय गेला. कालची ती पणजेची पळय कंप्लेन फायल जाल्या ऑन दॅट सादीक फायल्ड बाय वसीम म्हणटा ताणें. ताजो डायरेक्ट फोटो इज विथ सदानंद शेठ तानावडे मरे. भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या अध्यक्षाचो ताजे बरोबर फोटो आमी लिंक. सो तूं चीट की एक खंयच्या लेवला मेरेन आमची कनेक्शन आहा ती. See, generally, I just like to add, if you look at the dropout percentage, the dropout percentage has been increasing. Why there seems to be a link? Dropout percentage, linking and unemployment has a big link. भुरग्यां खबर आहा की शिकपान कितका ग्रॅज्युएट जाले, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाले, पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे आहाय ते LDC जॉब अप्लाय करताय. आणि ते द ट्रेंड विदिन द यूथ इज दॅट शिकून फायल की ते पयशे दिवपा पडय. हे ट्रेंड इज अ very very dangerous trend. This is something that we pointed out in the assembly as well. Dropout जे पडे आहाय, the trend within dropouts in school is increasing. घराको बसून 8,000 रुपया मेळटा म्हयन्या. ते म्हयन्यार फोटो येता किती माय पयशे दिवपा पडटा. शिकून फायल कितें. So this trend is an alarming trend which will have a big effect on the years to come with regards to administration as well. If someone doesn't know to operate a computer, is putting a fake degree, how when you go to him asking for a certificate, he is able to give it to you? So all these certificates that have been enclosed, there has to be a thorough inquiry, and this inquiry, we believe that there will be pressure from the government on all the departments, so it has to be headed by a neutral, retired High Court judge.